सो तशी सीजन जर पळयलो जाल्यार तो जानेवारीच्यान स्टार्ट जाता. जानेवारीसान लोक नवीन लागवड जी आसा, नवीन प्लांटेशन जे आसा ते स्टार्ट करता. हार्वेस्ट बाय मार्च एप्रील पर्यंत करता. हार्वेस्ट करून सोंपता. आणि सध्या स्थिती संजीवनीची कितें आसा? कितें प्लॅन बी आसा? संजीवनी साखर कारखाना रिवायव बी करपाक? ना, संजीवनी साखर कारखाना जो आसा तो गव्हर्मेंटान 2 फावटी RFQ फ्लोट केल्लो. इनिशियली खुबशे कंपनीज आयल्यो, पूण जेन्ना आमी टेंडर फ्लोट केलो तेन्ना 2दा टेंडर फ्लोट केला तेन्ना कोणेच पार्टिसिपेट जालो ना टेंडराक. सो गव्हर्मेंटाची अजून प्रयत्न आसा थ्रू PPP डिपार्टमेंट. अजून आमी आतां RFQ फ्लोट करतले जेणे करून मुखार कोण तरी येवन घेवपाक शकता. सर तुमी जे एम्प्लॉय म्हणले पळय आशिल्ले तेंचे स्टेटस आसा तेंकां? ना, स्टेटस म्हणल्यार ते जे पळय एम्प्लॉय आसले ते परमनंट स्टाफ आसलो, तुगेलो कॉन्ट्रॅक्ट आनी डेली वेजीस. सो तेंचो स्टेटस जो आसा तो तोच आसा आनी त्या स्टेटसा प्रमाणे तांकां फाटल्या 5 वर्सांक ग्रांट्स इन एड दिवन तांकां तेंची सॅलरी सेटल केल्ली वयता. हय, सद्याक तरी कंटिन्यू आसा. आणि ते व्हेजिटेबल बी कितल्या जाणांनी अशें तुमी सर्वे केला क्रॉप चेंज केले? ना, सादारण आमी आतां रिसेंटली एक सर्वे आमी स्टार्ट केला, पूण ऑफिशियली आमचे कडेन रिपोर्ट अजून पावलो ना. शुगर फॅक्टरीचो स्टाफ जो आसा तो सर्वे करता, पूण हांवें रिसेंटली तेंचे कडल्यान फीडबॅक घेतले. त्या प्रमाणे सादारण 75% लोकांक चेंज ऑफ क्रॉप केला. म्हळ्यार दुसरो जो पळय प्रॉफिटेबल क्रॉप आसा त्या क्रॉपाक लोक गेले कडेन आसा. नाव सांगता आतां स्कीम काडला ती नॅशनल शुगरकेन कॉपरेटिव्ह. प्रायस जो आसा पळय न्ही, इट वील बी फिक्स्ड ऑन द रेट फिक्स्ड बाय नॅशनल फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज. तेजी भायर न्ही आमी जे पळय कॉम्पेन्सेशन दिला, लास्ट स्पेशल एसिस्टन्स जे पळय दिला पळय न्ही, तेवूय बी हांव एक लिस्ट तुमचे कडेन आतां शेअर करता की आमी प्रत्येक शेतकाराक म्हणजे ज्या लिस्टांक आमच्या शेतकाराचें नांव आसा आनी तेंचो एड्रेसय आसा की फाटल्या 5 वर्सांक आमी कितली शेतकारांक कितें कॉम्पेन्सेशन दिलां तें. सो आनी तेजे भायर आमी एक हायेस्ट शेतकारांक कॉम्पेन्सेशन दिलां तेवूय बी आसा. ही 2 लिस्टां तुमकां शेअर करता की तुमच्यांनी एक जस्ट हें मारपाक जाता की बाबा ह्या शेतकारांक आमी कॉम्पेन्सेशन दिलां आनी कितले पर्यंत दिलें तें. म्हाका दिसता हायेस्ट आमी दिला पळय न्ही तें डॉन बॉस्को सोसायटीक दिला. म्हणजे इयर वायज दिले कडेन आसा, हांवें काडलां तें. डॉन बॉस्को सोसायटीक सादारण 2,33,00,000 रुपयांचें कॉम्पेन्सेशन दिले कडेन दिलां आमी सादारण. आनी हें दुसरी सकयल नांव आसा पळय न्ही ते जे पळय मेजर शुगर केन ग्रोवर्स आसले जेंची चड एरिया आसली अशा लोकांक आमी सादारण 5 वर्सांक कितलें कॉम्पेन्सेशन दिलां हेवूय बी ह्या लिस्टांक आसा. आनी एक जाय जाल्यार वेरीफाय करपाक शकता. No, now it has been reduced because many farmers they have switched on the crop. They have gone to other crops because of this issue of sugar factory, and some farmers they thought that we may not have future in sugarcane, so they have gone to other crops. What is the percentage of shift? It is right now it is 75%. So the yield of sugar in the state has reduced then? Yeah, that will reduce because standing crop is not there. Not there. So the farmers they have gone to vegetables. They may again come in sugarcane. Which vegetables have they shifted to? So they are right now they are into green chilies, bhendis, cluster bean. Okay. And they're more profitable. Yeah, they are profitable. And we have a scheme under Goa State Horticulture Corporation where we give 150% the cost of cultivation. Suppose the cost of cultivation of 1 kg green chilies is 100 rupees. We pay them 150 rupees and we procure. And those vegetables are being sold through our outlets of Goa State Horticulture Corporation. Okay. So that is also a better scheme where we give 150% of cost of cultivation. Okay.